विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। हिंदू जनजागृती समिती बिरेस्तारा म्हापशेच्या डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ली। तारीर तळयेचो गाळ सारको उसपूंक नाशिल्ल्यान विसर्जन केल्ल्या गणेश मुर्तींची विटंबना जाल्ली दिसता। तांचेर कारवाय जावची म्हण मागणी हिंदू जनजागृतीची आसा। आरडेक्स खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। गणेश मुर्ती आहा तितके सगळे खर्च केला म्हणटा तेका कांय हें नासता आनी हे वर्सान वर्स हें घडत त्याच खातीर गाळ दिसा काडला 3 मिटर पेपराचेर कितें दिलां 3 मिटर गाळ काडला ओके हांवें सांगलें की पयलीं लक्षांत येता जाल्यार तें सुद्दां खंयच्यान येता कितें जाता सर अजून एक सुद्दां कशें आसता मुर्तीचें विसर्जन करतात तर ते थोड्या प्रमाणात आसता अशें ना की 250 पेक्षा जास्त आसता। म्हजे कडेन आज हिंदू जनजागृती जे एसोसिएशन आसा तांच्यांनी एक निवेदन दिलां की हांगासर तारीर जे गणेश विसर्जन जाता थंय आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिवन सुद्दां WRDन ताजें डिसिल्टेशन म्हणजे तो गाळ हुस्कोवपाचो आशिल्लो तें काम बरोबर करूं ना। गणेश विसर्जन थंय जालां आनी ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो सगळ्यो जेन्ना लो टायड आसता तें दिसता आनी ती एका तरेची विडंबना आनी तांच्यांनी एक हें म्हजे कडेन रिप्रेजेंटेशन दिवन कितें तरी एक्शन घेवपाचें तांच्यांनी म्हजे कडेन रिक्वेस्ट केल्या। आतां स्पेसिफिकली आमी WRDक सांगिल्लें की तें डिसिल्टेशन आसा तें मातशें बेगींतल्या बेगीन करा आनी तांच्यांनी एश्युरन्स दिलें की तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट तें टेंडरींग जालां तांचें आनी तें कशें तरी ह्या फावटी जातलेंच म्हणून त्या प्रमाणे तांच्यांनी कामूय केलां। पूण हिंदू जनजागृतीचे जे लोक आसा तांच्या म्हणण्या प्रमाणे की तें बरोबर जावना तो गाळ जसो हुस्कोवपाक जाय आशिल्लो तसो तांच्यांनी काडूं ना। तांकां सांगलां हांवें हांव हातूंत लक्ष घालतां। दुसरें म्हणल्यार त्यो गणेश मुर्ती ज्यो आसा ज्यो वयर आयिल्ल्यो आसा त्यो ताजें कितें करपाक मेळटा जाल्यार पळयतां आनी आमच्या नगरपालिकेक बरयतां की ताजेर कितें तरी तांच्यांनी सोल्युशन काडचें। आमी वर्सान वरात चलय तारी कडेन गणेश बुडोवपाचो जो स्थळ आहा तेची आमी वर्सान वरात मागणी करीत आसता कित्याक सुमारे म्हापसा आनी बस्तोडा ह्या परिसरांत 3200 गणपती बुडटात थंय देखून आमची हिंदूची मागणी आहा की जे 3000 बुडटा आनी तेची जी विटंबना जाता आयज सुद्दां आमी जर थंय प्रत्यक्ष पळोवंक गेले जाल्यार गणपती सगळे अशे उगड्यार दिसता। ही आमच्या हिंदूची विटंबना।